आणि ताचो न्हवरो बॉयफ्रेंड काजाराक म्हूण गेलेली अजूनय येवंक ना. अरे ह्या भुरग्यांक कितें पडलां? येतलो देंवचार आनी घडटलो संवसार. आतां 11 वरां जावन गेली अजूनय ती येवंक ना. खंय पावली काय? डॅडी तू अजूनही बाहेर आसाय? होय भायरूच आसा. आगो आतां 11 जावन गेल्ली. इतलो वेळ कित्याक जालो? डॅडी आता कितें जालें जाणा आमी बेगीनूच पावपाची. पूण आनी कितें? पूण कितें खूंय शिरकोली? अंकल कितें जालें जाणा? कितें जालें जाणो? तूं सांगूंक सोदता काजाराच्या हॉलांत वो माडवान सगळे तयार आसले म्हणून, पूण लोक येवंक ना अशें न्हय. सारकें पारकिलें अंकल तुवें. हो येता तो येता हाका राव ताका राव म्हळ्यार नो जावन गेली. लोकांक सुंवय जाल्या लेडपाची. आमंत्रण पत्राचेर मात घालतात काजार दिसतूच 7 वरांचेर जातले म्हणून, पूण लोक पावता 9. ओय डॅडी पूण एक मात ताणी बरें केलें. केक कातो तोच वांगडा स्ट्रिंग्स आनी स्नॅक्स सर्व केले आनी तेच खावून आमी पयलीं हॉलांतल्यान धांवन आयल्यात घरा. बरें तर अंकल हांव येता. वेताय जेवून वच न्हय. नाका नाका जेवण नाका. ताका जेवण टिफिनान घालून दी. घरा लागीं सगळ्यात जेवण दी. ताजी आवय बापाय समजो तेणी आमची रसला म्हणा. चांगलेलें बेगीन येयात म्हणून वचोन तुजो ना म्हूण डांगात आसलो बसोन. बकोल नवरो कुर्ची सुगली वेळार रासोन तोरी काजार लेट लोकूच कोण नासोन. 7 वरांची सुरू मोडोन काडाची रास्ता. 8 वरां जावन ती गेली तोरी वचल्यान कोण नासता. वरांचेर MC मायक घेवन तो दिसता. मोठो आवाज करून इंग्लीश तोच आसता. मोठो आवाज करून इंग्लीश तोच आसता. आगो ते कॅन्सिया खंय पावले? आतां कितलो वेळ जालो? रातची 12 वरां जावन गेली. अरे 12 जावन फकत 15 मिनटे जाल्या. शेजाचे 11 वरांचेर आयले. 11 तुका 11 वरां चड न्हय, 12 वरां न्हय. दुसऱ्याच्या दोळ्यान कुसकूट आसा तें तुका बरें दिसता. तुज्या दोळ्यांत येदी पाटी आसा ती तुका दिसना. त्या शेजारचे चेडू बाळे रेस्पेतान टायमार घरा पावलां आसतलें. होय ते बाबळे रेस्पेदान घरा पावला आसतले आनी आमचे रेस्पेदान येवचे ना. बेस्ट तोच चुवेचे दोळे फोडटा. अरे गाडी घेवन गेला ते येतले खंय सर. बाय बाय आयले. वेळ कित्याक जालो येवंक? आमी गाडी घेवन गेले न्हय. ट्रॅफिक जॅम आसली ताका लागून सोकास येवचे पडले. तू म्हाका बोल मम्मी सपोर्ट कर न्हय. ओके ओके सांग तुजे डॅडीक बेश्टोच बोबाड मारता. बॉयफ्रेंड गेलो गो बाय. वय मामी तो गेलो. जीवक तरी रावंक जाय आसलें न्हय ताणें. जेवणाक बारा जाऊन गेली म्हणून डॅडी बाय उसके गो तुका गोजे शिवाय ताची उतरा आयकोंक पडली ती म्हाका. काच हुस्को जाता कांयच पडोंक ना गो तिका. वाऱ्या वयली सुकणी म्हणून तोंड करून दिला लोका. सोमार सायज फुडें पावला डॅडी आतां आदले दिसते उरोंक ना. मला खावंक गेलेली गोचेन थामिस्ते आयकोंक वचोंक ना. तुवेचे दोळे फोडटाय मातूय बरें बोलची दिना. घरान बसपाचें दिसते आतां उरोंक ना. दारान बसपाचें दिसते आतां उरोंक ना. ये पोरी ताका साथ दिवन त्या चेडवाक पासून पिडार केला तुवें. शोन कसो आसाय? एकदम बरो आसा केविन. आयल्यार जालें म्हाका एक सुमान. तुजें बिझनस कशें चलता?
तितल्या जोरान चलोना पूण जाता तितले पुरो. कॅविन, तूं गोंयांत नोकरी करता तें पळोवन म्हाका अभिमान भोगता. हांव चड खुशाल. सांगता म्हूण रागार जायनाका. गोंयांत रावन कितें आमच्यान फुडार करूंक जायना. हांवें तशें खंय म्हणलां कॅविन. हांव तर तुजें उदाहरण लोकांक दितां. ती खबर सोड. तुवें तुज्या काजराचें कितें केलां? तारीख बी थारायली? आजून ना कॅविन, पूण थारायली म्हणटोच हांव तुका पयलो येवन सांगतलो, कित्याक तूं म्हजो खास इश्ट म्हणून. बियाज बोरी जाली म्हूण आयकोन हांव खोशी जाता. सुटी कितलो तेंप तुका आसतेली आतां. परत वचपाचें आतां चिंतना हांव फाटीं घेता. कसलोय तरी धंदो करून गोंयांतूच रावता. कितले गोंयकार परदेसांत नोकरेक गेले. भायले लोक गोंयां आयले आनी गोंयकार ते जाले. ते रेंजेर नुस्तेकार पोसोरकार तांणी सगळे धंदे केले आमचे आतांतले वेले. गोंयांत रावून बारीक धंदो तुवें करून परंपरा सांबाळून जायते त्याग तुवें केले. फुडली पिळगी आमचे धंदे सांबाळया, तांच्या हातान दिवया जशे पुर्वज दिवन गेले. फुडली पिळगी आमचे धंदे सांबाळया, तांच्या हातान दिवया जशे पुर्वज दिवन गेले. सारकें तुजें. हे सिमोनीक खंय पावले? म्हाका हांगासरूच मेळोंक आपयल्ले. आसूं, जायतेच पावटी म्हाका वेळ जाता. आयज ताका वेळ जालो जाल्यार कसलेच फरक ना. टायम पास करतलो म्हणल्यार मोबायलूय चुकोवन आयलो. सदांच म्हाका वेळ जाता म्हणून गडबडान हांव आयलो. हाय जाका ओगोत कित्याक जालो काय? शॉन, आय एम सो सॉरी, म्हाका मातसो वेट जालो. आसूं, इतलो तेंप तूं म्हाका सजमता न्हय. बरें आसा. सिमोनी, तुजें तें इश्ट कॅन्झिया हांगासर येतलें न्हय? होय, ते येतले. ताणें सांगला न्हू येता म्हणून. पूण म्हाका एक सांग, तूं काय ताचो इतलो हुस्को कित्याक जाता? म्हाका ताची वळख करून घेवंक जाय. ताची आनी वळख करून घेवंक जाय? तुका खबर आसा ताचो स्वभाव कसलो पळय तो? स्वभावाचें कित्याक पडलां? वळख करून घेवंक कितें वायट आसा? बरें, चिकलान फातोर मारून तुज्या आंगार चिकोल घेता जाल्यार तुजी कशी? हे पळय ते येता. एक मातशें काम कर. ताका सांग ही गाडी म्हजी म्हणून सांगा, बरें. म्हज्या इश्टाची म्हणून सांगो नाका. ओके ओके फायन. हाय सिमोनी. हाय केन्झिया, कशें आसा? गुड. तू कशें आसाय? आसा बरें. पळय केन्झिया, हो म्हजो बॉयफ्रेंड शॉन. ग्लॅड टू मीट यू. कशें आसाय? हांव बरें आसा. तू कसो आसाय? एकदम बरो. केन्झिया, तू जाणाय म्हज्या बॉयफ्रेंडान नवी गाडी घेतल्या. ही ती बायट तुका दिसता न्हय, ती गाडी ताणें घेतल्या. तिचें नांव किया. Oh, that's very nice. Congratulations to you all both. हो नवरो म्हजो ताची वळख कोता तुका. व्हडलो पयशांकार म्हणून ताची नोसाय जाता लोकांक. खोशी जाते असले असलो नवरो मेवल्यार म्हाका. नशिबाक आसा जाल्यार सोडून दिता आसा ताका. म्हजो एक इश्ट आसा तो चिंता काजार जावन. बरी नोकरी कोता तसोच सुंदर दिसता पळोवन. उपकार करून सांग ताका आयजूच म्हाका मेवून. हाताक हात घालून ताचे हांव चिंता बागेन भोंवन. हाताक हात घालून ताचे हांव चिंता बागेन भोंवन.
लोकां गेल्ले दादले काय बरे घरा कितें आहा दांडोते पूण हो आमगे आहा तो सारको भामटो हिमटो चिमटो कित म्हणपा तें आनी सांगपा न्ही हा आमगे फुडें कळ्ळो ना तुमकां तो बोंबील बोंबील जाले काजा आनी कित कोत्तले काय ऑप्शनू ना सारको पांय पडो लागलो जाव गो चल जाया म्हणून आनी कित कोतात कामा लागला केसो ते म्हाका बरें खबर ना विचारलें की सांगता येश घालपा हूंय तेश काडपाचे येश घालपाचे तेश काडपाचे येश आतां केसो म्हणटा म्हाका खबर ना आयज येयनी आयज सारकें एको इच्छानू काडटा केसो येश काम काय म्हूण येयनी एखादा रोजी 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 येश राव आतां आयकाय तूं आसा कित मुगे सारकें सूख आनी संतोष तूं जाण तूं सारको आवय सारकें आय लव यू रोजी आय लव यू आवय येश राव आतां आयकोला आ आतां तूं म्हणटोली हे रोजी कोण काय म्हूण पाड पडलो गाय हांडोल्या कामा सोन येयले की ना गाये पोगले रोजी आय लव यू रोजी बायले काय ना बायले चोय येलो चाव मी जाल्या चोय मिशी आनी चोय तेज्यो मिशयो चाव कित जाल्या म्हाका तुगे काय आयको नाका चाडलो हा वय म्हाका एक सांगू तू केसो अश म्हूण काम करता रे काम करत न्ही गो मुगे काम कितें बाय येश घालपाचें तेश काडपाचें येश घालपाचें तेश काडपाचें तेसो म्हाका नाका येश घालपाचें तेश काडपाचें सगळे लोक विचारताय मरे तें कितें सांगपाचें आ कितें सांगपाचें येश घालपाचें तेश काडपाचें येश घालपाचें तेश काडपा म्हूण तेंक सांगपाचें नांव ना रे ताका म्हणजे तूं सांग म्हणटा कितें कोत्तें कितें कोत्तें लोकां सांगो नाका सांगता चोय डॉल्फिन मुगे मुगो काम कितें चोय ह्या सायडीन मुगो घालपाक गो चोय कितें चोय परत तें नाका म्हाका सारकी सांग कितें तें ना तूं सारकें एक्सप्लिका कोण सांग पडटा एक्चुअली मग हांव झेरॉक्स मारता ते शॉपाचें कामां जेरोक्सा कामा पाड पड मुरे केसोले काम मेळो ना एस्को सांगेल म्हणटा तुवें पासून शी म्हण चोय हांव तुका टेक्निकल सांगतालो येश गायले तेश काडले येश गायले म्हाका बरें व्हडली कामां आहा दिसलो पाड पडलो बस तुगे सोडली किती सोंडी आतां किती सोंडी इली चाव घाली ताड्याचे घालू आतां रोजी बरी ते तोंड हांवें येयलो मरे तूं आ मोगान सारको बायले केन्ना पूण एक चाव कोण दिले ते कितें उलयता गो चाये कित्याक मारून उलयता चाव बारीक मुगो कित्याक म्हाका जाल्यार व्हडलें कित्याक रांदून मी दिता तुका रांदून मी दिता तूं रांदून जालें तुका जालें ती चाव करूं जायना तुका आनी तें रांदून जालें रांदून जात गो हांवें बूक केला कुक्स बूक केसो बूक कुक्स बूक केला आवय बुकाचे मुगो आवय चोय कितें करूं जाता तुका आतां भायस करूं जाय अरे कुक्स बूक न्ही रेसिपी बूक म्हणटाय ताका हय गो रिसीट बूक जाल्यार रिसीट बूक हांवें घेयला आनी दोन भितो तेजे सगळें आहा कितें भाज करूं जाय तांबडे भाज करूं जाय थिंगा तांबडे भाजी पळो तांबडे भाजी त्या बुकाचे चोयन कोरूं आगो चोय आनी जाय जाता आवय ग्रीन भाज जाता ब्लू भाज जाता बीफ आहा तें चिकन करूं जाता कितें करूं जाता जात मरे तू सांगू चोयन कोत्ता मरे चोयन हांव कोता कितें चोय एक का साके सो कास्तिगा काम दिते सांग गो चोय बोंबील म्हाका मरे सारको चाव इजी मुगो इजी या बुकाचे सोपा नाका आगो इंग चाव चाव घाल ना चाव एसो चाव नाका म्हाका एसो चाव बस तिगे आनी चलपान आमगे पडना ती खबर चल बोंबील कितें तू बरो रे नाईस रे तू आय लायक यू आज बरें आहाय गेले आज लविंगाचे हा सांग बोंबील कितें चोय रे ते लोकांनी धाडली मरे काय बरें कॅन्डल लायट डिनरा वताय मरे ओटला रे कॅन्डल लायट डिनर म्हणटाय ताका ओटला ओय आवय डॉल्फिन ओटला जेवपा जाय तुका आवय ओटला केन्ना जेय नाका आवय ते आवय ते कूक बूक कोत्ताय ते सोसपाक इतलोय लोक आज जेयत तो आगो थंय ते घाम बाम येता थिंगा जेवणा पडटा कोण बेमार काडटा हा थिंगा मागीर थिंग गायले आवय ओटला तूं केन्ना जेय नाका आवय पडलो सांगोना सारको बामटो हिमटो चिमटो आगो बामटो न्ही तूं दिवपा म्हाका कास्तीक पट्ट म्हूण सगळे न्ही पाड पडो रेस्टॉरंट भलायकेची दिता सगळी रेस्टॉरंट बी बंद कर लोक आयकोनान वयता आतां तुका मरे काय जावपा ना काय ना शी तू सांगताला सान मारी आमगे पेपर वाचिता पेपर पासून आती रोजी काय जाली आज तो मोगा पेपर ते गेलो येईल म्हणतो ही दोन कामां हाय बायले चोप ना
गायेचो काय बोल दोगांय बसोन हाय चोय दोगांय बसोन आहे पिपे. देख घे त्यांची देख घे काय बोल दोगांय तू तुझ्या सानी मार ग सानी मारू शी पेपर जाल्या सारको बेस्ट बेस्ट सारको आ वयशी पास 2 इयर्स हुई गे कोविड कोविड खापा जाल मुसा ताई मु शी बॉम्बे ओ तू ते पेपर मोग करतासो मुजोय केन्नाय मोग कोर रे बरोसो काय बरो आमगे संसार जाता आसलोलो पेपर हांव मोग कोत्तेस तू तूच मोग करपा जाय आगो ओ पेपर डेली चेंज जाता तू डेली चेंज जाता चेंज आमगो पोन्ने कोणबेलो येशी कित म्हणले चेंज पोन्ने कोणबेलो येशी मुंचे तुका डेली एक एक बायल अंडुपा पळटो तू जाताले तेश केले केन्जिया तुका खरेंच खोशी आसा न्ही म्हज्या हें काजार जावंक दुबाबिरे पूण तूं म्हाका युके व्हरतलो जाल्यारूच आगो ती हांवें सांगूंक जाय काजार जाले उपरांत 6 म्हयन्या भितर हाव स्वीट ऑफ यू आय लव यू हांव राजी आसा तुजे लागीं काजार जावंक पूण तुज्या बॉयफ्रेंडाचें कितें बॉयफ्रेंडाचें अरे ताची खबर सोड तूं हांव आयजूच वेता आनी ताका सांगता मोची खबर सोड म्हणून तशें जाल्यार बरें आसा पूण तोरी आसतना आनी एक पावटी चिंत आनी निर्णय घे बरें तर हांव वेता वेता आगो फाल्यां परत मेळुया बरें ओके ओके बाय बाय केन्जिया तो गेला तो कोण कोण गेला तो तुजे लागीं उलयतालो तो हा तो तो म्हजो फ्रेंड फक्त फ्रेंड आमचे पडटले समज म्हजो बॉयफ्रेंड म्हूण बॉयफ्रेंड मोजें कितें तुजें कितें तूं पळोवन घे म्हाका कितें सांगताय केन्जिया तुवें म्हाका भास दिल्याय कसली बास अरे तोसल्यो बासो हांवें कितल्या जाणांक दिल्यात म्हूण देवूच जाणा आयज तूं जाल्यार फाल्यां तो तातूंत कितें नवी आसा संवसारांत म्हणटात ते मनशान आपले दीस मौजेन सारूंक जाय आनी म्हाका एक सांग तुजे लागीं आसा म्हूण कितें गाडी आसा बँक बॅलन्स आसा पयशे आसा सद्याक म्हजे लागीं पयशे ना बँक बॅलन्स ना आनी गाडी ना पूण एक दीस शेरूर म्हजे लागीं पयशे आसतले गाडी आसतली आनी हेर वस्तूय आसतल्यो हेल्टन सगळें आसतलें अरे तूं तेंकडी घेवन मोग काडूंक चिंताय तेंकडेन काडलेले माव तोंडान पडल्यार बरें आसा ना जाल्यार केन्जिया आयक तर केन्जिया घरकारा खूंय आसा घरकारा काल तुका हांवें सांगलेलें न्हय शेजारचे कपडे सारके धुणार म्हणून पूण आयज पळयल्यार सारके नितळ कशे तुवें सांगलां काय कितें हांवें सांगूंक ना तुवें सांगोंक ना जाल्यार आज कपडे इतले नितळ कशे जाले तांचे ते कपडे मेळे दिसोन तूं गुन्यांवकारी जावन आसा हांव गुन्यांवकारी आनी कशें तुवें म्हाका सांगलां म्हणून हांवें भायर वचून पळयलें जाल्यार तांचे सगळे कपडे निवळ आसले जाल्यार हांवें पळयल्यात ते कितें मेळे आसात ते आगो तांचे कपडे मेळे नासलेत आसले आमच्या जनेलाचे आरशे मेळे आसलेत ते हांवें आयज साफ केल्यात अंकल आंटी कशी आसात तुम्ही बाय शिवानी यो अंकल हांव तुमकां म्हजे काजाराचे आमंत्रण घेवन आयला काजार जाताय सगळी हांव आसा बारान आयला हांव तुमच्या दारान सांगोंक तुमकां फुडल्या म्हयन्यांत काजार आसा म्हूण मोजी तयारी कांयच करूंक ना कितें करची सोजमोरा माथ्यार पडला मोजा एक व्हडले वोजी गरीबांक काजार म्हटल्यार सांग तुमकां कितें दिसता फेस्ताक येता तसले म्हणून एक ते खावपाचे काजे कित्याक गोवाक मान कोत्ताय काळिस्ताचे दुखयताय ताचे पासत बरें मागताचे कोणा लागीं तू काजार जावंक गो फुडें चला
त्याच नवऱ्या लागीं काजार जाताय काय म्हणून विचारताय. लॉस दिसोंक फावो. तुजी तूं आयज एकलो जाल्यार फाल्यां दुसऱ्याक घेवन भोंवता. तुमी फकत येसाय मारतात. तियात्राची खबरूच ना. होय तू रोखडोच मोजेत वेचेर आयलो. अरे जातली मोजी तू काजार भिवपाची गरज ना. चल भितर. सारखी कासार जाली. आवय सवय निगो बाय कासार निगो. आवय सारकी कासार जाली. पाड पडलोल्यान बोंडला म्हूण भोंवले. कितको न्हू कदंबा बसीन आवय गुदू 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 कोण पावताय आनी येताय म्हणल्यार आवय सारके उस्का देखू घेवपा जायना. लोकांगे दादले काय बरे लोक बायलांक भुरग्यांक कोण मोटरसायकलीन कोण गाडयेन कोण ट्रेनीन कोण हेलिकॉप्टरान. होय मुंगो आवय होय मुंगो मुगे तुये एरोप्लेनान देखून वयताय पुरो पाड पडो कदंबा बसीन बोंडला वचोन येयले. आवय पाड पडो हुंय पावलो काय आतां. हुंय पावलो हाय कितने आवय आवय सारकी कासेरी जाली न्ही गो. एस्ताच चोय तेचो एस्ता. ओय बाय हांव सारकें कासार जालो मुगो सारकोची. गाडी घे म्हणटा तुमकां भोंवपाक गाडी घेवपा शिरी पडना बाय. आवयशी गाडी घेयल्या मुगो. आवय आशी मी जाताय. एक्सिडेंट जाताय गो. एक्सिडेंट बी जाताय मुगो आनी मागीर मनीस मी जाताय. कित जाताय अगो मोत्ताय गो. मागीर मोत्ताय म्हूण सांग पळय ताका. मग तू जाऊ काय नका मध्ये. चोय गाडी बी घेयल्या मुगो. एक्सिडेंट जाता मनीस मी जाता मागीर मनीस वयर वयता आनी वयरसो ढाप सकयल पडटा. कित म्हणले रे वयसो कित जाता. अगो तू आयकना गो ताका सांगात ते. वयसो कित जाता रे. वयरसान ढाप सकयल पडटा म्हणल्यार. तकली तुजी बाय कितें सांगतात बाय हेगे ऐकना. बरं ती आवाज सोडी. हे मिशी मध्ये काड म्हणलो चोय तुका येसतात चोय तुजो. मिशी मुट्टा ते सारखे दादल्यांगे हे मुगो. दादल्यांगे हे सारखे ते मिशी काड काड म्हणलो चोय रे आमकां चोय रे काय बरें आहाय ती आमी. हेची चोयता. राव गो सगलो लोक असो थिंग समगो तुमकां चोयता. सारकी धगाय मेची युनिफॉर्म. तुका आतां फॅशन म्हणटी कोट्टा फॅशन म्हूण कोट रे. सगल्याक कित कोत्ताय डॅडी मामी सगळीं भुरगीं सगळीं एक भाशी घालून भोंवताय. तूं चोय रे तुका कितें जालें तरी पडून गेलो. राव गो हे घेता तो म्हाकाय तसलें काडपा न्ही. तुका जाय जाल्यार तूं हाड आम कितें हाडटा. त्या बर सोडी. आज तुमकां चोय काय बरी मोगान तुमकां हांवें बोंडला वयली. लायक जाल मुगो. लायक जाल रे म्हाका. कितें काय ते कदंबा बसीन वचोन म्हाका सारकी कासेर जाल सारकी. कितें कासेरी तुमकां रिफ्रेशमेंट बी दिल ना गो. नाव बहुत व्हडलें रिफ्रेशमेंट म्हूण दिली. कितें ती फुतफुत्यालेशी फ्रुटी एक बाये दिला एक म्हाका दिला आनी आपूण पाड पडो गेला आनी नोळा उदो पिला पयशे पडटाय म्हूण सारको. तितल्याचे ना ते. हय तितल्याचे ना पयशे पडटाय म्हूण नोळा उदो पिल ना. आगो उदो पिवप म्हणल्यार भलायकी कितू बरें तें जाणा. जाल्यार आयज सावन तुका उदोकूच दिता आनी रांदपाक त्या बर बाय तू गवलोय ना मातशें यू कीप क्वायट फॉर द माउथ. चोय बाय तू एक सांग म्हाका आमी बोंडला गेलो काय बरें दिसलें न्ही गो. सो मेनी एनिमल्स न्ही गो. पिकॉक लायक जाल. पिकॉक मोर न्ही. तुका चोय डान्स करताले. उतर मातशें सोडी गो. म्हाका आयको येवपा कास्तीक जाता. मोर चोयन डान्स करता मुट्टू. चोयन मुगो. आगो मुगे बाय कितें काय वचय मोरा पासून बरें दिसता ताका चोयन मोर नाचो लागोले. आय काय मुगे बाय बरें दिसलें म्हणटा मुगे बाय ना जाल्यार तुगे बाय कितें केलें जाल्यार. दोगांयक लेंगो. दोगांयक येश म्हण. एक सांग म्हाका ताका मोर लायक जालो. तू कोण लायक जावं ना गो डॉल्फिन. जालें रे बोंबी एकलें लायक जाल म्हाका. कोण लायक जाल तुका कोण एकलें कोण आशे लायक जाल म्हाका. शेलू आवय ताका चोवपा येसता धाल्लो लागो. तेजे लोये मागीर झट एश पडला मुगो. सारकी येत दे रेबडा देप्या घेवन भोंवता मुगो हिंगा तिंगा. आरे बोंबी कितें ते आशेल रे आशेल एक आहलो ते मरे. होय गो. म्हाका चोवपा तुजी भाशेन दिसली सारकी तुजी भाशेन रे. तेका लागून म्हणजे म्हाका लायक जालें ते. पूण चोय बोंबील तूं कोणा सांगना का. अब्बा
हांव असला बशी दिसत कोणा सांगू ना कोण बाय माझ्या मुखार गेल म्हणटा तुवें त्या माकडां चयल्ले आवय सगळ्यां चोयन कोण नासले डान्स इंग्यो इश्यो सांगोत ते आमकां सगळ्यां चोयन कोण नासले डान्स ते तुगे मामा चोयन डान्स कोत्ताले ओय मामा चोयन कोत्ताले ते ओय हरे गो ए कित्या ते जाण तूं तुगे मामा माकडांगे फामिली चली माकडा फॅमिलीतले ओय पूण तूं कोणा सांगनाका आगो चोय आनी हांव कितें हसला भाशेन दिसता बाये सांगले हांव फकत तुका सांगलो गे बाये पूण तूं कित्याक कुठे म्हणलें हांव हसला भाशेन दिसता बाये कित्याक सांगले तूं कित्याक कुठे म्हणलें काय म्हणटा ए बाय बाय किती जाली गो बाये पोटा दुखता सगळे एक लागोन सगळे पोटान दुखता तेजा आतां तेंय म्हाका लागोन आनी गो ते रिफ्रेशमेंट म्हण दिल न्ही रे ती फुटफुट्याले फ्रुटी दिल ना बाये गे पोटा काय ना ते तर देखला दुखता बाये पोटा किता दुख जाना तुगे मुगो पोटा काय ना गो मुजी बुदिया तुमच्या पोटा पडला मा आता सकाळचा मुगे तोकली दुखत हाय कोणा सांगितला आमके पडला ना तुगे तोकली दुखत बाय तेक तरी तांक जाली 4-5 तू जाणा तुगे तोगलेन कित्या दुखता ना बाय कित्या गो कित्या तुगे तोगलेन कांयच ना शे सारखी एक बार असे बोल दे आता एल्टन हांव खूब हुशार तूं मेहनत करून तुज्या पांयार उबो रावंक शिकलो म्हणून तू खुशाल तू तो लोकांक सांगूंक भोंवतालो हांव बेकार म्हूण एल्टन तूं म्हाका बांगडो सोजमताय म्हाका लागून तूं नोकरी करूंक पावलाय तुका लागोन होय फट तुवें मोज्या आनी केन्जिया मदें फूट गायले हांव बेकार म्हूण सांगून आनी तूं म्हणटाय तुका लागोन नोकरी करता म्हूण आयज तूं ह्या संवसारांत एक मनीस कसो जियेता जाल्यार आयज तूं तुज्या स्वताच्या पांयाचेर उबो रावला जाल्यार फक्त शॉनाक लागून उलयतले आनी सांगतले जायते जाण आसात बट तुका बरी देख दितले भोव थोडे आसात जाणाय एल्टन तुवें शॉनाचे उपकार मात केन्नाच विसरप फावना शॉनाचे उपकार आठवंक जाय होय तुवें शॉनाचे उपकार आठवंक जाय कारण जेन्ना तूं त्या चेडवाच्या मोगान आसलो कॅन्झियाच्या मोगान आसलो तेन्ना हांवें ताजे लागीं उपकार मागलो बाबा शॉन एल्टना मोदे आनीक कॅन्झिया मोदे मातशें दुस्पोट घाल आनी तांचे मोदे फूट घाल म्हणून रागान न्हय बाबा तुजो फुडार बरो जावं म्हाका कॅन्झिया आमच्या घरांत आयलेलें म्हाका नाका आसलें ताच्या वायट स्वभावाक लागून ताचे वायट देखीक लागून तें जावन आसा एक पांपरेल कितल्या जाणांच्या फाटल्यान भोंवता पळय तसलें देखून बाबा म्हाका नाका आसलें आनी हांवें बाब शॉना लागीं उपकार मागलो आनी जाणें बाबा शॉनान बेस बरें काम केलें आनीक तुमचे मदें फूट घालून सोडलें आनी ताकाच लागून आयज तुमकां स्वताचो एक मालक जावंक पावलो होय एल्टन हांवें तुज्या व्हंकलेची कॅन्झियाची आनी म्हज्या इश्टाची कॅविनाची वळख करून दिली तो परदेसान आसा म्हणून ते रोखडेच ताका बोलले आनी तुका सोडून दिलो एकाच वारान 2 बोकी मारतात तशें हांवें केलें तूं तुज्या पांयार उबो रावन नोकरी करूंक शिकलो आनी त्या फुलगड्या चेडवाची वाटूय सोडूंक पावलो शॉन ही म्हाका पयली खबर आसली जाल्यार हांव तुका असो उलोवचो नासलो आय एम सॉरी इट्स ओके एल्टन इट्स ओके खरेंच हांव आज काळजांतान चड खुशाल तुवें म्हाका बरो रस्तो दाखयलो म्हूण जिवितांत जायते मनीस आनी इश्ट मेवतात पूण चडशे बऱ्या वेळाक तुका सांगात दितात आनी वायट वेळेतूच खूस मारतात बऱ्या मनीस मेवोंक कठीण तुजे असलो बरो मनीस मेवोंक खरेंच म्हाका देवाचें देणें